पळय हें शेत बंद आसलें आनी अशींच खूब शेतां नुवें बंद आसा आनी बंद आसलीं ती थोडी आमी गेले लास्ट 3 वर्सां म्हणल्यार आमी एक 4.5 लाख लँड आमी सगळे फेलो लँड आसले पळय कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केल्लो आहा आनी सक्सेसफूल जाले आमी. आतां हे फावटी हो लँड आमी टार्गेट केल्लो. दिस इज एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 1 लाख लँड आउट ऑफ वीच वी हॅव स्टार्टेड द कल्टिवेशन. म्हणजे हो ही जमीन पळय आहा ती खूब वर्सां शेतकरी सांगता की अरावंड 8 ते 10 वर्सां बंद आसली आनी आमी एक मनान घेयलें की हें शेत हे फावटी आमी टार्गेट करया आनी हें शेत लोकांक उत्पन्न करून सपोर्ट करया आनी बरी एक उमेद जाता की फार्मर फुडें सरले आनी तेणी गांवचे फार्मर आहा पळय तेणी बरो सपोर्ट दिलो की बाबा हें आमी तूं फुडें सरता जाल्यार आमी आहा म्हूण तुमच्या वांगडा आनी तेंचे उमेदीचेर आमी हें लँड इतलें पळय आहा म्हणजे 1 लाख तें कल्टिवेशनाचेर हाडपाक स्टार्ट केलें. म्हणटकीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचोय एसिस्टंट जेडो इंदो आहा ब्रायन मॅनेजीस यंग मॅन ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा कसलेय एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीजान आनी तांचे झेडी कडेन उलयलां हांव मिस्टर शरीफ ताणें ताका रोखडो डेप्यूट केलो आनी दीस इज अ विटनस कित्याक आयज पळय फाटल्यान पळयत जाल्यार इट इज ऑल मॅकनायजेशन आनी म्हाका दिसता फार्मरांनी फुडें येवपाक जाय कित्याक देर इज सो मच ऑफ मॅकनायजेशन वीच हॅज टेकन प्लेस. अराउंड तेणी सांगले ते भशेन एवसनान सांगले ते भशेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर टोटल एरिया आहा. लास्ट टायम आमी ते सायडीन रस्त्या ते सायडीन अराउंड 45,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन हाडली रबी सिजनान. आतां तो ते सायडीन आहा तो पावसान रोवपा मेळना सो तेका लागून म्हाका लास्ट टायम एवसनानूय सांगलें की आमी हे सायडीन आनी एक ट्राय करतले म्हणून. इवन आर्तेमानूय म्हाका सांगलें मातसो रेडी राव म्हणून 2 मिशिनांनी 2 हाडून रेडी राव म्हणून कित्याक आमी आतां फेलो लँड जी पळय आहा ती कल्टिवेशनां हाडटा म्हणून. सो हे फावट तेंगे गेले मातशें डिले जाला पावसा लागून बट आमचे आतां आमी स्टार्ट केलां. जया पीक सद्या आमी तितून प्लांटेशन केलां. कसले पीक आतां हें करतात? जया वरायटी जरावर जया वरायटी